दिवसानंतर तेमी तेमगेले कुळारा गेले. कुळारातल्या फोन करून सांगितलं तेका दोघी लोकां घोवात आम्ही महिन्यानंतर येतो रे, आमका साडी आणि पोलक शिवून घेऊन बरे पण दवरा म्हणून. गोवान गेले, साडी दोघी लोकां सेम घेतली पळय दोन्ही गोवान. पोलकी मात्र दुसरे आशिल्ले. 2 दिवसा पयले शमगे सायज म्हाजे कडेन हाड दिले पळया तेमी. असोच पोलको शिवू जाय म्हणून हाय बी हा म्हणलो. 1 महिन्यानंतर झाले कितें गा म्हणल्यार हेमगेर दोगांनी भायर येयली म्हाजे कडेन. आमगेर घोवान दिली साडी आनी हें आस पळय दिया म्हणून. अरे बाबा हांव तुका भायले पळोवंकूच पडलो. हेगेर घोवान दिल्ली सायज पळयला तेगेर मोठी आशिल्ली. ही पळयला तो मोठेर बांगडो सुको बांगडो जाल्ले आवडे आसा. आता करतल कितें हांव हेगेर बाहेर ब्लाउजा तो पोलक्या सायज मोठ जालो. ही बारीक जाली. गप्प रोवंक गेलो पळया आनी ती बारीक आशिल्ली ती सकाळी पिठा वयले बसो हिटा फुगद पळय ती तशी जावन येयली. तेका कितें करतलो विचार कर केलो. दिन म्हणल्यार म्हाका गाळी पडटली. अगो तूं मोठी जावन येयले म्हणल्यार पचक्कर पडटली. गप्प रोवलो. हेगेर घोवान दिल्लो पळय उलटा केलो बारकेल्या दिलो. तेगेर पोल काडलो हेका दिलो. तो मात शांत जाले. सांजे पर्यंत गो आनी कामांतल्यान येयली दिसता. दोगांनी लागीं घर आशिल्लें पळया. हेमगे घोवान तेंका सांगिल्लें सरप्रायज दितलो म्हण घेवन. दोगी लोक साडी न्हेसली. पोलके घायले. पोलके अलग आशिल्ले. तेगेर घोवाक खबर आशिल्ले हांवें हो पोलको दिला तेणी तो दी म्हणून बायलां खबर ना पळया. दोनी बायलां अशें करून रोवली खंय. हिंगा दी हिंगा. गो कितें करतलो हेगेर घोवान गेलो त्याका मिठी मारलो. तेगेर तेमी तर मान घेयले. म्हाजो आवाज पडिलो. अरे बाबा तेमी 4 लोकांनी मान घेयलो. पुरा गांव काय केलो म्हणून एकू गोगो धांवन येतो हे घाण येयलो बुजाऱ्या लागिले. परत तिने सांगलें न्ही पळय म्हाका भरपूर गिरायक आशिल्लें पळया. आतां तशें आसा आतां तशें कांय ना. पयलींच पोर पळय ही पोरां कितें करता तुका खबर आसा. कपड्या दुकानां वयतालीं. कपड्याचे पीस घेवन येतालीं आनी आमचे कडेन हाड घेवन दितालीं. शिंवा रे म्हणून. आतां तशें आसा आतां जाय तशी रेडीमेड पेंटा चेड्डी कोलको सगळी मेळटा पळया. तेजेर तुमकां सांगता सगळी मेळटा म्हूण घेवन एकट्यान साडी ऑर्डर केली भायलेक. त्याका बरें दिसूं न्ही. दुसरी बायलां आपूण वयता स्टायल मारतलो म्हूण घेवन येयली. हेणी ऑर्डर केलें पळया. ऑर्डर करतना मोबायलार कितें पळयली कत्रिना कॅपू. कत्रिना कॅपान अशी साडी आनी अशी करून चलची हेणी पळोवन घेतली. घेवन हेणी न्हेसील दितली. आमगे घरांत एक बांदशीर तरी बरी आशिल्ली. तेका पळोवंक गेलो आमगेली ही पोरां आतां म्हाजे कडेन कितें येता खबर आसा. मागीर चेड्डी पिंजला पेच मारा रे. नाजाल्यार पॅन्ट कापून चेड्डी करा रे म्हणून येतात. पयले येताले बायलां 4-5 साडी उरता पळय ते एक कडेन करून दवरी उरता पयलींचे. मात्र गदर शिवून दिया म्हणून पयलीं 4 साडी घेवन येताले. 4रांतले आमी कितें करताले एक साडी करून शिंपून दवरताले. 3 साडी उरल्यो म्हणटाले ना. 3 साडयेचे एक वयर मारली एक पंदा मारली एक भितर मारली. शिलाय मारली दिली. तेंका वचून सोडून पळयना 4 दिली 3 आहा म्हणून. आतां बायलो हुशार जाला. 2च साडी हाडून दितात. सारकी एक पंदाक एक मुळाक. विचार कर केलो साडी कित्याक कमी जावंक लागली. असो वचून पळयला रे बायल कितली हुशार पळया. आतां ते पोरसा भितर कुकड वयता म्हणून तेका भांगूंक लागली. काम खरें तर बेजार येवन गेला. वचू जाता वचून हांव वयता म्हाज्यान आनी रोबू जायना. काका दिसलो. अगो बाई कितें म्हण हा काका दिसलो गो तुका म्हाका सांग. कोंग मुगो हांव 4 केस म्हणून काका दिसलो. चिकला हय गो हांवें सांगू हांवें ते न्ही. हो
म्हागेलें नांव सैराट म्हूण घेवन तुगेलें कितें काम आशिल्लें आनी तुगेलें नांव कितें गो? मगेर काम काय ना मगेर बाबा चेडे पेट मारू जाय आशिल्ले हेच मागीर मार्या गो तुगेलें नांव कितें गो? चंदा चंदनाचे पावले तारी कडेन पावले 10 पैसे मेळ्ळे का घेवन खायले आज कळ्ळें म्हाका ते पावले हेगेलें नांव अशें चंद म्हणून किती म्हटले ते चंदा हो 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 ते चंदना सगळं चंदा किती म्हटले रे तुवें किती म्हटले काय ना गो तू कितें काम आशिल्लें म्हाजे कडेन सांगले आता बाबा चेडे पेट मारू जाय आशिल्ले म्हणून तसा एक काम कर मुगो गोंडी भरपूर जाला आमचे कडेन तुम्ही असं पॅच मार आणि घेऊन हाड मुगो त्यांची जन्म घेवशिल्ले हात उचकडे किती आशिल्ले येत आशिल्ले अगो तू तर म्हणतो म्हाका पॅच मार खो पॅच मारू हांव तशी नी मगेर बाबा चेडे पिंडील आसा म्हाका शिवळ मारली म्हण कर्म माझी मागे पॅच मान पळया बेजार येऊन गेलो माग दिसले बरे आशिल्ले सायज बी पहिल्याच खाण येयला आता माप्पाचो सायज बी मेळटो आनी कितें मेळटलें ती म्हणून हे पळय हेगे बाबाचे पॅच मारूं जाय अगो तुम्ही पिंदिरात कपडे घालतात नील बी ना तुमचे कडेन ना 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 बाप म्हण तुमच्याकडे बरे कपडे हाण दिल्यार न्हू तुम्ही त्याची कितकीत पण 1 मीटर ते अर्धा मीटर पण दितात आणि कोण हाण दिता तुमको कपडे तुम्ही आमची पिशार म्हण समजला तू काही पिशी म्हण केलं आहे ना कळले तू पिशी नी म्हणून रे अगो आणि केन्ना येता पळय